आयज पर्यंत EC ग्रांट जाल्ल्या पासून आमी सगळ्या डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार परते वेदांता मायनिंगे कडेन सदींच मिटिंग्यो करून करून आमी आतां लास्ट पर्यंत आयज ही आमकां एक बरें कन्क्लुजन दिलां मामलेदारान की आपूण कितें करून घेता। आमी सदींच आमचे 15 पॉयंट आसले, 15 पॉयंटांतून आमचो एकूय पॉयंट अजून सारको क्लियर जावंक ना। मेन म्हणजे आमचो बफर झोन जो पर्यंत मेंटेन मार्किंग करिना तो पर्यंत आमी तांकां सांगलेलें मायन सुद्दां बंद करा, पण कितें आसा हे डेप्युटी कलेक्टर येता ट्रान्सफर जाता, मामलेदार येता ट्रान्सफर जाता, आमचे इश्यू सगळे पेंडींग उरता। पण आनी हे मेन म्हणजे वेदांता मायनिंग आपूण स्वताहून करूंक पळयना। तेंच्यांनी जर इनिशिएटीव घेतलेले जाल्यार आयज पर्यंत आमकां परते मिटिंग्यो जावं परते आमकां मायनीर येवपाची गरज नासली। तरी आसतना कितें आहा आयज पर्यंत परते आमकां हे मायनीचेर हाडटा, म्हणजे तेंकांय कितें आसा हे सॉल्व जाल्लें नाका अशें म्हाका तरी दिसता। म्हणून हांव सगळे आयज मामलेदारान बरी इनिशिएटीव घेतल्या आनी मिटिंगूय बरी जाल्ली आहा। तेणी सांगलें आपूण इमिजिएटली कितें आहा ते इशू सगळे उलोवन तेंच्या कडेन सॉर्ट आउट करून घेता। हांव तशेंच मुख्यमंत्र्याकूय परती विनवणी करता, हांव लॉ एंड ऑर्डर जो आहा तो हाती भायर वचोंक दिवंक जायना पळय, थंय अशें चालूच आसा हे। म्हणून तुमच्या कडेन एक रिक्वेस्ट मागता की आमचो मुळगांव गांवचो इशू सॉल्व करा। तुमच्या कडेन जाय जाल्यार हात जोडून विनंती करता, बरे भशेन हो इशू सॉल्व करा। व्हडलो इशू ना हे, आमचे 15 इशू दिल्ले आहा आनी ते मान्य जाल्ले आहा, पण ते करूंक विलिंगली करूंक पळयना। हो मेन इशू तेंचो, कित्याक करूंक पळयना तें आमकां कळना। कित्याक तेंच्या ते समजता की तेंच्या वयर कोणाचो वरदस्त आसा आनी आमी कितें तरी हे लोक सगळे आहा ते पाला पाचोळा कशें तांकां दिसता। म्हणून हांव सगळ्यांक विनंती करता CMाक पुन्हा एकदा की हो इशू आमचो आहा तो विचारान घेवन आमकां तांकां इन्स्ट्रक्शन दिवचें, जेणे करून आमचो बफर झोन मेंटेन जाल्या उपरांत आमी सुशेगाद न्हिदा सारके। इतलेच हांव म्हाजे 2 शब्द सांगता। हांव मुळगांव सरपंच मानसी गवठणकर। हांगासर आमी वयर मायनिंगेचे इश्यूज सॉर्ट आउट करपाक लागून जे डिपार्टमेंट येयले मामलेदार, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, कलेक्टर मामलेदार, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हांगासर येयल्लेले आसले। तेंच्यांनी हांगा इन्स्पेक्ट केले आनी मायन डिपार्टमेंटूय आसले आमच्या बरोबर। तेंच्यांनी हांगासर हेच्या पयलीं आमच्यो खूब अश्यो मिटिंग्यो जाल्ल्यो, म्युच्युअली उलाप जाल्लेले सगळे, पण तेचेर आमचें कांयच डिस्कशन जावंक ना। तेका लागून आयज एक आमी लास्ट असो आमकां चान्स मेळ्ळो आसा, तेजेर आमी तेंच्या बरोबर मिटींग घेतली, हांगा इन्स्पेक्शन केलें, तेंचे कडेन आमी पॉयंट्स मांडले। आतां तेंचे कडेन आमी एकूच रिक्वेस्ट केल्या की कलेक्टरा बरोबर आमकां आमचे सगळे कमिटी बरोबर आमची मिटींग घडोवन दिवची आनी आमचे जे पॉयंट्स इश्यूज आमी ऑलरेडी सबमीट केल्लेले आसा सगळे कडेन ते परत एकदां अमलात हाडचे आनी आमचे सगळे इश्यूज आहा ते सॉर्ट आउट करून घेवचे, इतलेंच सांगूंक सोदता। थँक्यू। ही मिटींग पयली ठरयल्ली काय अचानक ना, ही मिटींग ऑगस्टान ठरयल्ली, तेच्या उपरांत कांयच तेंच्यांनी हें करूंक ना। ती आतां तेंच्यांनी जाले 8 दीस म्हाका फोन करून सांगले की तुमकां अशी अशी मिटींग आसा, इन्स्पेक्शन आसा, सो बाकीच्या मिटींग तूं कळय, आपूण तुमकां लेटर फॉरवर्ड करता। सो लेटर तेच्या प्रमाणे फॉरवर्ड केलें आनी आमी सगळ्या मिटींग करून आयज आमी हांगासर इन्स्पेक्शनाक येयल्ली आसा। सध्या दीस रात चालू आसा काम आनी आमच्या घरांक सध्या भंय आसा, तेन्ना कंपनीन काय तरी हेजे उपाय करपाचो, फुडें जालें जाल्यार कंपनी जावप ना। कितली घरां आहा ती? घरां 100 आसा सुमार, 100 मायज आसता। रातचे बी काम चालू आसता, रात चालू आसा। जी मिटींग असली पळय, पयलीं कशें जातालें की प्री मन्सुनार पयलीं सगळे हे जातालीं कामां, बट फर्स्ट टायम अशें जाला की तेंच्यांनी आमी तांकां एप्रिलान हे तळें बिळें डिसमेंटलिंग कर म्हटलेलें, बट तेंच्यांनी ते करूंक ना, त्या कारणान ते तशेंच आसा। सेकंड थिंग, आमकां हेज्या पयलीं एक डेप्युटी कलेक्टर मेळ्ळो भिमनाथ खोर्जुवेकर, तेणी मॅक्झिमम आमच्यो अश्योच मिटींगे घेवन चडशे जाग्यार उडयल्ले, बट काही कारणामुळे तो ट्रान्सफर जालो। सेकंडरी आयज जो मामलेदार येयलो तेणी बरी इनिशिएटीव घेतली, आमच्या सरपंचान म्हणजे 2-4 फावटी तांकां सांगून सरपंचान जे एफर्ट केले, हांव तांकां पयल्यान पयलीं थँक्यू म्हणटा, कारण आमी प्रत्येक फावटी ब्लेम करता की तुज्या कडेन जायना, ग्रामसभेक तिका आमी धारेर धरता, बट तशें ना की आयज तेणी आपल्यो स्वताहून हे जे इनिशिएटीव घेतला, आयज जे सगळे ऑफिसर येयल्ले, आमकां अशें दिसता की कितें तरी पॉझिटिव्हनेस जावपाचें आसा।